न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां येवकार। दिसभर कितें कितें जालें त्या सगळ्या बातम्यांचो नियाळ आमी ह्या बुलेटिनांतल्यान घेतात। सगळ्यांत पयलीं वचुया ऐश्वर्या खोर्जवेकर हाच्या कडल्यान, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट। आयची जी बातमी आसा ती म्हटल्यार बिचोले काल शिगम्याक व्हडलो इश्यू एक जाल्लो आसा। बार्देसकारांचे जी समिती आसा तेंचें अशें म्हणणें आहे की जेन्ना तेंचो मेळ आयलो तेन्ना तांकां परफॉर्म करपाक दिवंक ना आनी त्यान पयलींच 10 वरांचेर जे जजीस आसले ते उठून गेलेले आसा आनी तांकां सोडून हेरांक परफॉर्मन्स करपाक दिले। सो तेंच्यांनी असो आरोप केला की तेंचे कडेन पक्षपात जाल्लो आसा। सो तेंच्यांनी अशेंय म्हटलां की समज तुमचे कडेन अरेंजमेंट सारको ऑर्गनायज करपाक जायना जाल्यार तुमी करूं नाका अशें तेंचें मत आसा। हेची बातमी आतां तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली। तशीच दुसरी बातमी म्हणजे वास्को आयज एक लाखाचो गांजो जप्त केला। ही जी कारवाय आहा ती पुलीस अधीक्षक पुलीस अधीक्षक कपिल नायक हांणी केले। तेंच्यांनी सांगले की तांकां असो डावट येयलो, सो तेंच्यांनी मागीर जी कारवाय घेवपाक जाय तेजे कडेन आनी हो जो नेटीव आहा तो कर्नाटकाचो, तेजे कडेन 1 लाखाचो गांजो जप्त अटक केलो आहा ताका। तशें हेज्यो 2 बातम्यो तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो। सद्याक शिगम्याची धामधूम सुरू आसा आनी काल राती कडेन जेन्ना दिवचले शिगमोत्सव मिरवणूक सुरू आशिल्ली तेन्ना 2 गटां मदीं बाचाबाची जाली। जी मिरवणूक चालू आशिल्ली तेन्ना लास्ट जो गट आशिल्लो जो बार्देसाचो तांकां खंय परफॉर्म करपाक दिवंक ना आनी ते जेन्ना येयले तेन्ना पुलिसांनी तांकां आडयले अशें तांचें म्हणणें आसा। सो अशें करचे परस तुमकां जाय त्याच मंडळांक आपयात आनी तांकां परफॉर्म करपाक लायात अशे तरेची तेंची मागणी आसा। देखून आमचे कश्ट वाचतले अशें तांचें म्हणणें आसा। दुसरी जी म्हत्वाची अपडेट येता ती गुळी वखदां जप्त केल्ली आसात 1 लाखाची आनी हे प्रकरणांत कर्नाटकाच्या एका नेटिवाक अरेस्ट केल्लो आसा। फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज अँकर समिधा कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। परये सत्तरी हांगा होळी पौर्णिमेच्या 5व्या दिसा घोडेमोडणी जी आसा ती उमेदीन मनयली आनी ह्या घोडेमोडणीचो एक खाशेलेपण म्हणल्यार हिंदू आनी मुस्लीम दोनूय भाव मेळून एकवटान हो उत्सव मनयतात। ते एकामेकांक आपलो मोग वाडटात। तर उपरांत ते तुळशीमळा वचून त्या घोड्यांक न्हेसोवन वाजत गाजत उपरांत तांकां सांखळे व्हरून मुस्लीम भावांच्या हाजेरीन तांची विधिवत पुजा करतात। तर ही सविस्तर बातमी पळयात आमच्या साताच्या बुलेटिनाक। हिंदू आनी मुस्लीम हांचो जो एकवट आसा ते दाखोवपी घोडेमोडणी उत्सव जो आहा परयेचो तो काल व्हडा उमेदीन जाल्लो आसा। हेरसू 2 धर्मां मदीं तेड निर्माण करपी कांय घडणुको तुमी पळयल्योच आसतल्यो, पूण हो जो घोडेमोडणी उत्सव आसा तो हिंदू आनी मुस्लिमां मदीं एकवट दाखोवपी उत्सव आसा। अशे तरेच्यो जे उत्सव ते जावपाक जाय। फुडें आमी वचुया दिप्ती काकोडकर कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। सध्या लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार थारून तारना। मेळिल्ल्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे पक्षाचेर आर्थीक संकट आयिल्ल्याच्या वेळार हाका लागून तांकां उमेदवार जाहीर करपाक कळाव जाता आनी मात अशा परिस्थितींतूय बी जे काँग्रेसीचे फुडारी आसा तांचे मदीं रेस चालू आसा की आपल्याक मेळटली नॉर्थाकूय बी आनी सावथाकूय बी। तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार भाजपाची दक्षिण गोंयची जी कॅन्डिडेट आसा पल्लवी देपो हिणें आपलो प्रचार सुरवात केल्लो आसा आनी ह्या वेळार आमदार जे आसा दिगंबर कामत मडगांवचे तांणी दावो केल्लो आसा की ह्याय खेपेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेच प्रधानमंत्री पदाचेर वेंचून येतले आनी तशेंच दक्षिण गोंयांत गोंयकार जे आसात ते 50,000+ मतांनी भाजपाची जी उमेदवार आसा पल्लवी देपो हिका वेंचून हाडटले। येस, आयज फाल्यां करून BJPन आपलो दक्षिण गोंयचो उमेदवार आसा तो जाहीर केल्लो आसा, पूण काँग्रेसीची जी गणितां आसा ती अजुनूय सुटावी जायनात। उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंया भितर काँग्रेसीचो उमेदवार कोण आसतलो हाची जी उत्खंठा आहा ती सगळ्यांकच लागिल्ली आसा, पूण उमेदवार अजूनय थारानाच। घुस्पा गोंदळ चालू आसा।
आनी हो जो प्रश्न आहा तो केन्ना सुट्टलो तो पळोवचें पडटलें. फुडें आमी वचूया संजना कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सांतिनेज रस्तो पुराय 1 म्हयनो बंद दवरतले. स्टर्लिंग अपार्टमेंट ते PWD ऑफिसा मेरेनचो रस्तो वाहतुकी खातीर 30 दीस बंद उरतलो. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेंतले सगळेच रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान लोक सामकेच आतां विटलेले आसात. दुसरी बातमी आसा ती गिरी ज्या मनशाचो सांगाडो सापडिल्लो ताची आतां वळख पटल्या. वेनान्सियो क्रास्टो अशें ह्या मनशाचें नांव आसा. ताच्या घरच्यांनी वेनान्सियो शेणिल्ल्याची कागाळ म्हापशे पुलिशेन नोंद केल्ली. तरीकूय हो घातपात की आनी कितें हें सोदून काडटले अशें सांगलां. सांगाडो पोस्टमॉर्टमा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयान धाडून दिला अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हाणें सांगिल्लें आसा. तिसरी बातमी आसा ती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शेनवारा 4 जाणांक देशांतलो सगळ्यांत व्हडलो नागरी पुरस्कार म्हणजे भारत रत्न मरणोत्तर दिवन भोवमान केलो. हातूंत आदले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंग, PV नरसिंग राव, बिहाराचे आदले मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर आनी शेतकी शास्त्रज्ञ डॉक्टर MS स्वामीनाथन हांचो आस्पाव आसा. राष्ट्रपतीन हो भोवमान तांच्या कुटुंबांक भेटयलो. फाल्यां भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी लालकृष्ण आडवाणी हांचो भोवमान जातलो. भलायकेक लागून आयज राष्ट्रपती भवनांत जाल्ल्या सन्मान सुवाळ्याक ते हाजीर रावंक शकले नात, म्हणून राष्ट्रपती 31 मार्चाक तांकां घरा वचून हो भोवमान दितले. केंद्र सरकारान अंदू 5 जाणांक भारतरत्न पुरस्कार दिवपाची घोशणा केला. हाका लागून आतां मेरेन भोवमान मेळोवप्यांचो आंकडो 53 आसा. स्मार्ट सिटीचो गोंधळ चालूच आसा. एका फाटोफाट एक रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान लोकांक जे पणजे जे लोक येतात ते सामकेच आबूज जातात की खंय वचप आनी कितें करप तें कळना. कांय दिसा पयलीं रायबंदरचो रस्तो आहा जो 60 दिसां खातीर बंद दवरिल्लो आनी थंय स्मार्ट सिटीची कामां चालू आशिल्लीं. आतां पळोवपाक येता की जो सांतिनेज रस्तो आसा स्टर्लिंग अपार्टमेंट थ्रू PWD ऑफिस हो जो पुराय स्ट्रेच आसा तो एका म्हयन्या खातीर बंद दवरतले अशी बातमी आयकुपाक मेळटा. सो हो जर रस्तो बंद दवरलो जाल्यार वाहतुकीची जी वेवस्था आहा ती सामकीच आडकून पडटली. सो हाचे खातीर कितें वेवस्था सरकार करतले ते पळोवचें पडटलें. फुडें आमी वचूया उत्तेजा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयज फातर्पेचो शांतश्री शांतादुर्गा कुंकळकारेन देवीचो वर्सुकी शत्रोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या शत्रोत्सवान हिंदू तशेंच क्रिश्चन भाव एकठांय येवन हो सत्रोत्सव मनयतात आनी एकमेकांचेर गुलाल उधळून हो सत्रोत्सव मनयतात. ह्या दिसा तांची पालखी भायर सरता ती म्हळ्यार जेन्ना बाटाबाटी वेळार जेन्ना मूळ स्थळ तेंचे तळेभाट वाठारान वयता आनी थंयसर जे क्रिश्चन भाव आसा ते देवीचे व्हडा उमेदीन स्वागत करतात आनी थंयसर गुलाल उधळून परतून ती मूळ फातर्पे येतात आनी मागीर ह्या सत्रोत्सवाचे सांगता जाता. तर ही बातमी तुमकां आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. कुंकळेचो सत्रोत्सव दर वर्सा व्हडा उमेदीन मनयतात. ह्या वर्सा तो तितल्याच उमेदीन मनयल्लो आसा. आनी आतां हे न्यूज रूम बुलेटीन हांव हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव सुशांत गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.